Piताचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे सर्वेस्व तुमचे सगळे आसूं तिच्या भावनांनो आमचे भयणीक आमचे मदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन बेली आमचे मदली तिका काडली म्हूण आमी दुखीत जाल्या पूण तो सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा खोस सोंसतल्यानो वजन भोगतल्यानो म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसव दितलो तर ह्या आमच्या दुकान ताची खोटाय आमकां मेळ्ळूं हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूं आनी तेच बरोबर आमचे भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया सर्वेस्परा तुजे काकलुतीन आमचें मागणें आयकून घे तुजे चाकोन्नीच्या ओतम्यांक ह्या संवसारांतली भायर सरूंक तुवें फरमायलें तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं त्या भयणीच्या मरणा वरवीं खेरीतपणी तुज्या कुटुंबाक लागशिल्ल्यांक भोव दूख जाल्या देवाचेर पातयोन त्याच देव दितलो बरवासो तांकां फावो जावन हें मरण भावात्याच्या मनान तांणी पळोवंक तांचे पासत ह्या वेळार मागुया प्रार्थुया काकलुतीच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमची जतन कोत्ताय आनी मरणाच्या कालोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय दुकान सुस्कातेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी देश घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थाव सर्वेस्वरा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ ह्या दुखाच्या कालोखा आनी विलापातांक तुज्या मुखामोलाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सोमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून आमी ताचे सोडची दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सो तुका पुसून भितुली थंय आमचे भयणी कोडे आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमची भयणीची पवित्र कूड भक्तीन आमी इगोर्जी करूया
So, Philomena and Sora de Galileo. Read the Evangelii Sora, page 4. Page 4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे जेजू आमचे पुनर्जीवनपण आणि जिवीत ताची शांती तुमचे सगळे आसूं. अपुरबायेच्या भावां भयणांनो, जिवीत जावन आसा आमकां देवाचें देणें. आमी जाणाव जिविताचो ओरोम आनी शेवट देव एकलोच. आनी जेन्ना देव आमकां ह्या संवसारांत धाडटा तेन्ना कितें तेका आपोवणें तो आमकां दिता की आमी हें खरेंच जिवीत देवाचें देणेंच कशें जिवचें. 2 दिसाचे घोडेर आमी उगडास करच्याक की तो जावन आसा म्हणून दोनी आमच्या जिविताचो. म्हाका दिसता त्रिंदाद ही आमचे भयणीन अशेंच कितें आपल्या जिवितांत जियेली. आपणाक दिलां तें जिवीत देवाचें आनी देवाचें देणें हें ओळखून घेवन तिणें बरो घरा भोगवडलो, बरी गोरकांत जाली, बरी आवय जाली, बरी शमाय जाली आनी आमकां घडये जायते जाणांक एक बरी क्रिस्ती भावार्थी ती जाली. तिच्या बऱ्यापणा उद्देशी तिणें जिविताचें देवाचें दुसऱ्यांक तिणें तें वांटलें. आनी देखून आज आमी सगळीं ह्या मिसाचे बेदेंत आमी वांटो घेता जाल्यार ह्या भयणीच्या जिविताचें बरेपण खंय तरी आमच्या काळजान जावं तिचे उद्देशी तिच्या भुरग्यां उद्देशी तें आमकां भेटलेलें आसा. आज करीत भाशेन देवान तिका आपणा सोदचें गेल्या. जरी आमची काळजां दुखवल्यांत आनी उदी करून तिच्या भुरग्यांची आनी नातरांची आनी भावंडांची तरी आमी देवाक आर्गां दिवया की आमच्या भयणीच्या जिविताचे देणे खातीर आनी जें कितें बरेपण तिणें आपल्या जिवितांतल्यान तें वाटलें तें नियाळून देवाक तिच्या पासत वाखाणया. ओस्कोत्ती चुकल्या ती आनी त्या पासत मिसाचे भेटेंत आमी बोगसणें मागता. म्हणटोच ह्या वेळार आमची सगळ्यांची मागणें एक तें सायबा चुकलेले कडेन तिका बोगोस
आनी सुरयेचें सूख तिका फावो करूं म्हूण आमी मागता आसतना तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक तिच्या भुरग्याक नातरांक लागशिल्लें जिच्या तिच्या मोरणा उद्देशीन दूख जाल्या ताका करीत ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमी बुजवण मागता. हें आमचें मागणें आनी मिसाची भेट ही आमचे भयणी खातीर मानता तसली जावच्याक आमी पातकी म्हूण उठून घेवया. आमी घडये थोडे फावटी आमच्या जिवितांत चुकता. जिवीत देवाचें देणें हें दोर पावलार घडये नियाळून आमी जियेंत थोडे फावट्यान बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक घडये आमी फाटीं फुट्यां सरता. दूख धरून असल्या पातकांचें पक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पोतपेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच अंकवार मारीक सगल्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पोतपेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकलुतीचो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समदीर. त्रिंदाद आमचे भयणीची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बानपासांतली तिका सोडून तुज्या विंचलोल्या सांगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कुडी ओतम्यान सयत तुका रूप रूप भोगूंक पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो आमी सोबार जाणां आसूनय क्रिस्ताचे एकवटान आमी एकूच कूड आनी जोण एकलो एकामेकाचो सांडो. देवान जोण एकल्याक दिलोलें खेरीत कुरपे पोरमणे आमचे सगळे वेगळीं वेगळीं देणी आसात. देवाचो संदेश दिवचो जाल्यार आपआपल्या भावार्थाचे मापा पोरमणे ताचो उपयोग करचो. कारबाऱ्याचे जाल्यार बरे कारबारी जावचे. शिंकोवपाचे जाल्यार हुशारकायेन शिंकोवचें. शिटकावचे जाल्यार बरे भाशेन शिटकावचें. धर्मदान दिवपाचें जाल्यार तें उदारपणी दिवचें. अधिकाऱ्यांनी आपलो अधिकार जोटणायेन चलोवचो. दोयाळपण्य कोत्तेल्यांनी त्यो आस्त्या तोंडान कोच्च्यो. तुमचो मोग दोंग्यो नासलेलो जावं दी. वायटाचो द्वेश धरून बरें तें करात. भाव भयणीचे मोय पासान एकामेकाची आपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुटसुटायेन बेसार माय नासतना ओतम्याचे उर्बेन सुम्याची सेवा करात. बोरवासो धरून खुशाल जायात. कोश्टान दोगदांनी तीर रावात. तांबो नासतना मागणें करात. देवाचे पोरचे मोदें कोण गरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात.
तुमकां माळो दितोल्यांचेर आशिर्वाद घाल्यात. होय, आशिर्वाद न्हय शिराप. खुशाल आसतल्या बराबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतल्या बराबर दुखेस्त जायात. तुमचे मोदें एक चिताची जायात. उंच तकलेची जावं नाकात. पूण गरीब धाकटे लोकां बराबर खरे इश्टागोटीन चलात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हणुया. सर्वेस्परा, तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजान गोत म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशा ना. वडविकेचो रस्तो हांव धरलो ना. म्हजो हात पावना तसले व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांव तोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलेलें भुरगें आपल्या आवयचे कुसक्यार, तसलें सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव इस्रायेला, आतां आनी सदांकाळ. जबाब. सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. Soy Svatespora, soy Svatespora, soy Svatespora, soy Soy Svatespora, soy Svatespora, soy Svatespora, soy Ugotomiałam Ci palca, i Bóg duża płodna Ci utra. Ugotomiałam Ci palca, i duża płodna Ci utra. Soy Svatespora, soy Svatespora, soy Svatespora, soy Soy Svatespora, soy Svatespora, soy Svatespora, सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बरोबर जेवणाक बसलोल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसत ती सुभागी. पूण ताणें तांकां सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगलें तयार जालां. अशें आपयल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो ओगत जातोच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निबा दिवंक लागले. एकल्यान म्हटलें, हांवें बाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्यांची 5 जोतां विकतीं घेतल्यात, ती तपासूंक वेता, देखून म्हजें वायट धरी नाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगलें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडोलून गोरकारान आपल्या चाकरांक सांगलें, नोगराच्या वाटा पिट्यांनी बेगीन वच आनी गरीबांक, पांगल्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुवें कोर म्हटलोलें तें केलें, तरी आसतना आनिकूय सुवात आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी अडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. आपयलोल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां.
जिविताची यात्रा आमी ताकता. आणि जिविताची यात्रा ताकतना कसली वाट विचून काडची काय, आमची पावलां खंयचे वाटेन मारची काय, हे थावे जावपाक आमी जायते फावटी आधार घेता. आमी नॅविगेटर यूज करता. जावं ते आमी ह्या रस्त्यांनी भोंवता जाल्यार आमी रोड सायन्स आसतात तांचो वापर करून आमच्या ठिकाणार पावपाक खंयची वाट आमकां गरजेची आनी खंयची वाट आमी सोडून दिवंक जाय हे आमी निर्णय घेता. आमी जरी तर आमच्या आदली जाणां आमी जेन्ना तारवांतल्यान प्रवास करता तेन्ना कंपस हाचो वापर जातालो. एअरप्लेनां रेडराचो वापर करता, उपयोग करता, आपली दिशा सारकी दवरून बासायलेल्या वा थारायलेल्या ठिकाणार पावपाक. मोगाच्या भाव भयणांनो, जरी तर जिविताचे यात्रेन आमच्या ठिकाणार पावपाक आमी जर तर वेगवेगळ्या वस्तूंचो नॅविगेटरांचो आमी उपयोग करता जाल्यार क्रिस्ती भावार्थी कशी आमच्या ठिकाणार पावपाक आमकां कसल्या नॅविगेटराची गरज काय. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमकां देवाचें उतर जावन आसा व्हडांतलें व्हड हातयार आमच्या ठिकाणार पावपाक. आनी तेच बरोबर हें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळून त्या प्रमाणे जिवन सुर्गीचें राज जोडून घेतलोले भाग्यवंताचें जिवितूय आमकां एक व्हड हातयार. तांचे भाशेन आमी एक दीस तें सुर्गीचें राज जोडून घेवपाक. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज नोव्हेंबराची 7 तारीख, सुमार 7 दीस आदीं आमी नोव्हेंबराचे पयलेर सगळ्या 7 भक्तांचो आमी उगडास केला. कारण तांणी आपल्या जिवितांत देवाची शिकवणी प्रमाणे आपली पावलां मारून हे देवान तयार करून दवरलेलें सुर्गीचें राज ते जोडूंक पावलें. आनी ह्या 7 भक्तांची मोजत मेलोल्यांक तशेंच आमकां जिव्यांक भोव गरजेची. मेलोल्यांक कितें ह्या भाग्यवंतांचो सांगात जाय आनी आमकां ह्या संवसाराची यात्रा तांतोल्यांक तांचे मागण्यांची आमकां किरीत गरज. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणांनो, दोर मोरणाचे समोरोमणेक कोंबयां शेवतकूच याज्ञीक अशें निमाणें अर्पणाक अशीं उतरां म्हणटा. बऱ्या गोंवल्याच्या कांतार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका व तिका फावो जावं. आनी मागीर आमी गायन करता, देवाच्या भाग्यवंतांनो तिच्या ताच्या आदाराक येया. भाग्यवंतांचो आदार आमी मागता. मोगाच्या भाव भयणांनो, हे भाग्यवंत आमकां कितें मेलोल्यांक देवा सरशी वाट वचूंक ते सांगात दितात. मेलोल्यांक ते देवाशी वचपाक म्हूण आमकां ताबें जाता जाल्यार आमकां हे जिविताची यात्रा करतल्यांक आमकां ते किरीत गरजेचे. तांचे भाशेन तांची जिवीत आमच्या नदरे मुखार दवरून तांचे भाशेन आमी सुर्गीचें राज जोडपाक. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी निमणो आदेस करूं त्रिंदात आमचे भयणीक ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्या. बऱ्या जिविता पासत देवाक दिन वाचपाची गरज. हे भाग्यवंताचे जिवीत आपल्या नदरे मुखार दवरून वेगवेगळे भाग्यवंत आमकां किरीत अपुरबायेचे आसतात. तांचे भाशेन आमी आमचें जिवीत माडूंक प्रयत्न करता आनी तांचोय आदार आमच्या जिवितांत आमी मागून घेवन देवाची बरेपणान जोडटा. तर ह्याच भाग्यवंतांनी हे भयणीक सुर्गीच्या राज्यान देवा सोदचें तिका व्हरूंक आमचें मागणें करतना आमकां पातकाचें कोत जायते फावटी आसता. आनी ह्या पातकाचें कोत आमकां सुर्गीचो वैभव बगूंक खंय तरी फाटीं दवरता. तर त्याच देवान आनी त्या भाग्यवंताची विणवणी देवान तिचे सगळें कोत धुवन काडून तिका सुर्गीच्या राज्यान घेवन तिचे सवय मागतना आमकांय ती केरी 3 शिकवण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमकां जरी तर सुर्गीचें राज फावो जातलें, ही संवसारी यात्रा ताकतना 3 वस्तू आमच्या जिवितांत सदांच पाळूंक प्रयत्न करुया. पयली सुवातेर आमच्या बावतिस्मा दिसा फावो जालोलो भावार तो सदांच जिवंक आमी केन्नाच विसरचे न्हय. आयच्या शिव वर्तमानान जशे परी त्या मनशांक त्या दोनयान आमंत्रण दिलें आपल्या पुताच्या लग्नांत वांटो घेवंक, पूण ह्या भावा भयणांनी हें आमंत्रण नाकारलें. आमकांय हे बावतिस्मा वरवीं भावार्थाचें आमंत्रण फावो जालां आनी हें आमंत्रण आमकां भोव गरजेचें देवाच्या राज्यान भितर सरूंक.
पूण जायते पावटी मनीसपणाची असोकता येतूच हे आमंत्रण आमी कुशीन दवरता आनी आमकां जायते भाशेन जियेता आनी हे भाशेन जियेता देखून आमी त्या सासणाचें जिवीत खंय तरी आपणावन घेवपाक चुकता आनी हाका लागून मोगाच्या भाव भयणांनो आयज ही भयण आमकां परत उगडास कोत्ता भावार्थाचें जिवीत सदांच जिवें सांबाळूंक आनी जोडटें सांबाळूंक आनी ह्या भावार्था वरवीं हें आमंत्रण देवाचें स्विकारून आमकां जिविताची पावलां मारूंक आमी सदांच आयती आसूं. दुसरी सुवातेर आमकां देवान वेगवेगळीं देणी दिलोलीं आसात म्हूण आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन उडास कोत्ता आनी ही देणी दिल्यात ती आमकां सांठोवन दवरूंक वा आमकां ती पायले पदाक दवरपाक न्हय, त्या देण्या वरवीं आमच्या जिविताक बरेपण आपण अणभवूंक आनी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक बरेपण फावो करूंक आनी हे भयणीन कितें तरी ल्हानशें बरेपण आमच्या जिवितान केलां देखून आयज इतलो लोक इग्रोस भरून हांगा तिका आद्योस करूंक तिचे पासत मागूंक तिच्या कुटुंबाचे सांगाता भुजवण फावो करूंक हांगा एकठांय जालोलीं आसा. जशे परी तिणें तुमच्या दर एकल्याच्या जिवितान बरेपण फावो केलें तेच भाशेन आमची जबाबदारी आमकां फावो जालोले बरे गूण दुसऱ्यांच्या बरेपणाक वापरून आनी जेन्ना आमी आमचे बरे गूण दुसऱ्यांच्या बरेपणाक अर्पिता तेन्ना आमी मेलीं जाल्यार आमची दुसरी भावा भयणां आमकां आमचो उगडास करता, ती आमचो उगडास करपाचें केन्नाच सोडिना. तर ह्या बऱ्या जिविता वरवीं बऱ्या गुणा वरवीं बरेपण शिंपडावन हें सुर्गीचें राज आमी आपणावन घेवंक प्रयत्न करुया. आनी तिसरी सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो आमी मनशां कशी जिविताची यात्रा तांकतना जायते फावटी अमकेच वाटेन वेचे बदले आमी वाट आमची चुकता दुसरे वाटो आमी आपणायता. गरज आसा आमी वाट चुकली जाल्यार परत सारक्या मार्गार येवन आमची जिविताची यात्रा परती निटायेर हाडपाक आनी हाका आमी म्हणपाचो आमच्या जिवितान दर दिसा देव आमकां नवे दिसाचो देणे फावो करता जाल्यार आमच्या जिविताची नवसोडणी करूं कालच्या दिसाकून आमचो आयचो दीस अदीक बरे तरेन मारूं भावार्था वाटेन आनी बऱ्या कोन्या वाटेन आनी ही आमची चाल दिसपट्टी मारूंक आमी केन्नाच विसरचे न्हय. तर मोगाच्या भाव भयणांनो ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी एकठांय जाल्लीं आसतना ह्यो 3 वस्तू आमी करूंक केन्नाच विसरचे न्हय. भावार्थ चलतो सांबाळूंक बऱ्या कोन्या वरवीं बरेपण शिंपडावंक आनी खेरीतपणी आमच्या जिविताची दिसपट्टी नवसोडणी करूंक हीच कृपा आमकां मागतना ही आमचे भयणी देवाची काकलूत आनी कृपा फावो जावंक हे मिसाचे भेटेन मागून घेवया. म्हज्या भयणी भावांनो ह्या मोशानीक तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बाबा आज आमी मातयेक लायता ते आमचे भयणी त्रिंदादी पासत हो फारीकपणाचो येवन आमी तुका भेटयता. ताच्या वतम्यान कसलेंच पातकाचें कोत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक तिका व्हर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीदारांनीक सासणाच्या देवा सर्व काळ्यांनीक सोरुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें थारोन मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात ताचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्मीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut purgotuja. Somorta, duše punorčivot ponami purgota. Duša jedia aminotreta. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी
सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझे चाकोन्नी त्रिंदाची काकूत कोर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पविस्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच तिचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो परवांसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझें पोरचोळीक मुखामोल पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची किरीतपणीन तिच्या कुटुंबाच्या वांगड्याची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाची माई सांगाती. बागयोन झुजे तिचो पुती, बागयोन धरून दिता. आमचो गोंयचो आस्कारी बागयोन झुजेवास आनी सोरकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनानीक वैभव तुका सासणाच्या सासणां. अपुरबायेच्या भावां भयणांनो, भावार्थाचो मनीस तांचे जेजून शिकयल्ले मागणे बेश्टेच उतरांची बडबडणी करिना, पण आपल्या जिविताचें पावल करता. एक भावार्थाचो मनीस देव आपलो बाप म्हणून ओळखून घेवन ह्या भावार्थान ह्या संवसारांत ती आपली पावलां मारून देवाची मोहिमा आपल्या करण्यांतल्यान परगट करता. हो भावार्थाचो मनीस दिसपट्टो गिरास जोडूंक वावुरता, पोस्ट करता, आनी भावार्थाचो मनीस दुसऱ्यांक बोगसोणें दिता आनी भाशेन आपल्या देण्या वरवीं देवाचें राज परगटता. त्रिंदाद ही आमचे भयणीन हें मागणें बेश्टेंच तोंडाची बडबडणी करूंक ना, पूण ती ओस्कोत कशी जाल्या तरी तिणें हें मागणें आपल्या जिवितांत जियेलें देखून ती भावार्थाची ओस्तोरी आसली. हें कितें म्हज्या मामीन म्हाका सांगलें. ह्या भावार्थान ताणें आपल्या भुरग्यांक वयर काडल्या. हो भावार्थ ताणें दिला म्हणून. ती आमची भयणीन दिसपट्टो ग्रास जोडलो. हांवें आयकलां ते भाशेन मामीन सांगलां ते भाशेन जेवण दिताली. जाय ते कादंबाचे ड्रायव्हर येवन ह्या दारान जेवताले आनी भाशेन ह्या पोटा बुके वेळार तिणें तो दिसपट्टो गिरास ते तरेन जोडून हें बरेंपण तिणें दुसऱ्यांक शिंपडायलें. तर आज ती आमच्या बापा आमी म्हणटा आसतना आनी तिचे पासत मागता आसतना न्हूच उतरांची बडबडणी कशी, पूण आमचे जिविताचें तें पावल करूं आनी आमी भावार्थाची मनशां कशी ह्या यात्रेन एका दिसाक ही यात्रा बरे भाशेन जिवन सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमी बापाक ह्याच भावार्थान उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर तकलेल्यांक बक्षिसांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशणांत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. तुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. मागीर मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया.
शेळी संसाराचे पातात येले आमकां शांती दी शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती त्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या एका पुस्तकान म्हाका पावना जिविताचे उदक जिविताचो पेज 60
प्रितीबंद बापा, की आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोले. त्रिंदादी आमचे भयणीक सासणाच्या जेवणान आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. अशें बसूया. नाना, तूं आमची मोगाची. आमी तुजो उगडास करतना आमकां तुज्या सांगाता सारलोल्या एक दिसाचो उगडास येता. ह्या फुडें तूं आमच्या सांगाताक आसची ना, पूण तुज्या जानवाईची उतरां आनी तुजो मोग आमच्या काळजात सदांच आसतलो. आयज खेरीतपणीन दुनिया देवाक दिनवासता तुज्या जिविताच्या देण्या पासत आनी आमी तुज्या सांगाताक मोगान सारलेल्या दर एका दिसा पासत तुज्यो काणयो, तुजो हांसो, तुजो सोबीत मुखामोल आनी तुजो मोग खास करून आमच्या बरेपणान तुवें केल्ल्यो सगल्यो सागरीत आमच्या काळजान सदांच उरतले. तुज्या मोगाची नातरांची तूं सदांच वडवीक करतली. तूं आमकां मोगान बाबा, मेजी, कुकी, नेश, गोवामाय, जोशू, बाबू, केली आनी निनू अशें मोगान तूं आमच्या सगळ्यांक उगडाताली. एलिज मासी, शिला मासी, मामा आनी दाडा हाचो तूं बापाच्या फाटल्यान एक ओखूण कामो आसली. आमी सगळीं तुजो चड उगडास करतल्या आनी आमी तुका आमच्या काळजान सदांच धरतल्या. तूं ना म्हूण आमकां चड दूख भोगता, पूण तूं देवाच्या राजान कुशीत आसा म्हूण आमी सोत मानता. दिनवासता आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानान भेटयलेल्या सगळ्या पाद्री भावांक, तशेंच सिस्टरांक आनी रॉयल हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांक, नर्सींक आनी खास करून आमच्या सोयऱ्यां, शेजाऱ्यांक, इश्ट मित्रांक आनी हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्या आमच्या मोगाच्या तुमी आमकां आमच्या दुखाच्या वेळार आदार दिलो म्हूण मोगाचे नाना, आमी देवा लागीं मागता तुका सर्गीच्या राजान देवान आपल्या गुडयान सांगाती बागेतली करूं. देव आमच्या मोगाची नाना वेळ उबे रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली पोरमोणे पालतना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. त्रिंदादी आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी तिचो ओत्मो भाग्योताच्या जमेंत मेळूं. अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गुंगड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्योताचो सांगात तिका फावो जावं.
आणि आपणाचे गोपाल देऊन देवाच्या कामी Soles coracciando di cavelo della odmiantica svato più forme suona a di locura.
आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सरशीन देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोम्याचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. काय आमची मागणी हे वेळा देवा बापाक उबारतना दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. सगळीं म्हणुया. लाजाराच्या फोंडात तूं रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केले आमचे भयणीक सासनांक जिवीत दी. आपले पाप रोडलोल्या चोराक तुवें सर्ग बसायलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यान घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धीर दी. जेजून शिकयलोले मागणे आमी सगळीं भावार्थान म्हणया. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुजे मेल्ले चाकोन्नीची काकलूत कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें. बऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यां एकवटायली. तेच परी तुजे काकलुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्परा तिका लागून Amen.